मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची बजेट मिटिंगेन आयज 15 करोड सरप्लसाचो बजेट पास जाला। हेर मुद्दे आसले म्हणटा ते डेली वेजीस वर्करांचो पगार वाड ह्या प्रश्नाचेरय एकसमतीन पास जाला। तशेंच इंडियन ऑयल अदानीची जी गॅस पायपलायन वास्को शहरान येवपाची आहा तेकाय खंय तरी बसका घेवन मंजुरी दिल्या। अराउंड 70 कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आहे आमचे हू ऑन डेली वेजेस कॉन्ट्रॅक्ट डेली वेज वर्कर्स आहे ते सो दे हॅव बीन वर्किंग फॉर सो लॉंग आनी सारकें म्हणल्यार ते आहाय म्हूण आमचे गार्बेज कलेक्शन सारकें जाता आमचे ते ट्रकार आसले ते खूब काम करता एंड वॉट इज हॅपन इज दे आर बींग पेड 800 रुपीज पर डे 700 रुपीज पर डे आनी की 500 म्युनिसिपालिटी दिता आनी DMA 200 दिता। तर तेंचो एक रिक्वेस्ट आसलो की ते दुसरे कावन्सिलान आहा पळय अदर कावन्सिल्स तेमी ऑलरेडी वाडयलां डेली वेज वर्कराचे। तर एक रिक्वेस्ट आसलो तेंचो तर आयज कावन्सिल आमी एक युनॅनिमस आसले की तेंचे वाडोवपा जाय कित्याक एवरीथींग इज गॉन अप। सो एज फार एज दॅट इज कन्सर्न आमी डिसिजन घेयला की ते 700 आहा ते 1000 करपाचे। तितूंतलो आमचो जो कंपोनंट आहा आमी 200 रुपया वाडयतले आनी DMA कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले की ते 100 एड करपाक। जरी तर ते एड करना जाल्यार ते 300 आमी आमचे हेजेर घेता। इट वील बी इम्प्लिमेंटेड फ्रॉम 1 जून 2024। पर आनी एक इशू आसलो की खंय तरी चिकालीम पंचायतीक MPA आपलो गार्बेज कलेक्ट करपा येता म्हणून। दॅट वॉज न्यूज टू अस। आयज मिटिंगेन आमकां कळोन येयलें की जेन्ना CEOन म्हणलें की बाबा तेकाय एक न्यूज येयला की MPA हॅज सायन्ड एन अग्रीमेंट वीथ चिकालीम पंचायत वेर दे आर टेकिंग देयर गार्बेज। म्हणल्यार पयलीं आमकां एज फार एज MPA MPT इज कन्सर्न they do whatever they want. We've always been saying this, MPA MPT Navy, they're doing whatever they want, and now also garbage passing through our jurisdiction, garbage that is there in our jurisdiction, they're giving it to Chikalim. Why? Because they've signed an agreement with them. So this is wrong. Their trucks with the garbage are going through our jurisdiction, which we were not approval. So I think the CEO has been told, and the CP they'll be writing to Chikalim Panchayat tomorrow as to expressing our reservation on this issue, and they'll write to MPT too. तुम्ही नेवीचे रिअसेसमेंट करपाची एक डिमांड दवरलेली मिटिंगेक, सो कितें सांगू शकता तुम्ही? सो एज आमची बजेट मिटींग आसली तर बजेट मिटिंगान इट वॉज अबाउट हाऊ यू रेज रेवेन्यू। आतां देर आर ऑर्डर्स वीच स्टेट दॅट सद्याक तूं जर चयल्यार MPA आसूं या नेवी आसूं, दीज आर सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज। सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज दे आर नॉट पेइंग 1 रुपी हाऊस टॅक्स टू अस। हाऊस टॅक्स सोड, तेंची बिल्डिंगां येता, नेवी मांगरान बिल्डिंगां बांदता, दे आर डुईंग वॉट एवर दे वॉन्ट, no connection with the local authority. So as far as house tax was concerned, we had decided, I think 4-5 meetings ago, that they should be assessed for house tax as per the rule, where 33% they can be assessed. So as far as that was concerned, we had written to them, nothing came back. So we have decided, again there is an illegal gate of Navy at Varnapuri, which they said that they would take in. अजूनही काय करू ना, BBC at शांतीनगर त्यांची 11 फ्लोराची बिल्डिंग आहे. सो वी नीड टू डिस्कस दीज इश्यूज। आमकां हे डिस्कस करपा जाय कावन्सिलान। ताका लागून मंडे आमची एक स्पेशल मिटींग जातली ओनली टू डिस्कस द नेवी इश्यूज, बिकॉज वॉट इज हॅपनिंग एज ऑफ टुडे नेवी इज बिकम एन ऑथॉरिटी अन टू इट सेल्फ। एज फार एज म्युनिसिपालिटी वी हॅव द पावर्स, वी आर नॉट युजींग आर पावर्स। सो ते एक डिसिजन जाल्लें की मंडे टू डिस्कस दीस इश्यूज सारके थ्रेड डिस्कस करपाक मंडे आमची एक स्पेशल मिटींग जातली कावन्सिलाची। खंय तरी चिकालीम जी पंचायत आहा ती खंय तरी तुमच्या जुडिक्शनाच्यान गार्बेज व्हरता, सो कितें सांगू शकता तुमी? तेच आमचे आतां आमकां कळ्ळें, आनी जसो हांवें मागीर थंय फोन मारलो तेच्या वरून कळ्ळें बाबा ऑलरेडी MPT तेंच्या वांगडा खंय एग्रीमेंट असो केला, सायन मारला म्हणून। ती तरी रॉंग गजाल आसा, कित्याक इतलीं वर्सां आमी जेन्ना व्हरता आनी आमच्या डिरेक्शनसून त्या जाग्यार व्हरप म्हणजे आमकां खंय तरी लॉस आहा। म्हणून आमी आतां हेचेर एक्शन घेतले। आमी ऑलरेडी आतां ह्या आयजूच लेटर करपाक लागला म्युनिसिपालिटीकूय, आनी आमी MPTकूय लेटर करतले बाबा हे तुमचें म्हणटा कित्याक आमच्या हालीं तेणी पेमेंटाचें आमचें जें पेंडींग आसा तेच्या मागीर हें जावप म्हणजे बरी वायट गजाल आहा, तेचेर आमी कारवाय करतले। एक IOCLचें एक प्रेजेंटेशन आसलें, सो कितें तुमचो ऑब्जर्वेशन आहा? IOCचें प्रेजेंटेशन म्हटल्यार ते IOC आनी हे आमचे इंडियन ऑयल आनी आमचे कोण म्हणटा ते अदानी, ती गॅस पायपलायनीच्या बद्दल आसलेली। गॅस पायपलायनीचें कशें आहा, तेंची ऑलरेडी काम अख्ख्या गोंयभर सुरू जाल्लेलें आसा। म्हणजे खंय तरी वास्कोन मातसो प्रॉब्लम आसलो, म्हणजे PWD आनी म्युनिसिपालिटी ते हितून मातसो प्रॉब्लम आसलो। तांकां जाय आसलेलें बाबा आतां तांकां तेंचें एक स्टेशन बसोवपाक जाय चिकालीम, पूण त्या खातीर तांकां खंय तरी फुटपाथ पडून ती पायपलायन घालपाक जाय, पूण ते आमचे कडेन येयलेले पंचायताक। आनी बरी गजाल
कित्याक आतां सगळें चेंज जाता. आतां गॅस बीन ते पोरणे जाल्लेले आसा. खंय तरी पायपलायन हे आतां 15-20 वर्सां जालीं महाराष्ट्रान सुरू आहा. हे आमच्या गोंयान अजून पावूंक ना, पूण आतां सुरू जाली. ऑलरेडी बिर्ला MS कॉलेज थंय सुरू जाल्लेली आहा आनी लोकांक ती खरी गरजेची गरज आहा आनी तसले कामा खातीर आमी ऑब्जेक्शन फुडें हाडूंक ना कावन्सिलर, पूण आमकां तेंकां डॅमो दाखोवपाक जाय आनी आमी सहमत आसा. आनी कितें बारीकशे कितें आहा पॉयंट्स आहा ते तेंकां क्लॅरिफाय करून तेंच्यांनी म्हणटा आमकां दाखय म्हणून आनी मागीर तुमी सुरू करप काम. मी लेबरांची सॅलरी वाडोवपाचो एक प्रश्न मांडलेलो. ती खरी एक्चुली आमकां आयज प्रावड फिलींग जालां. बाबा इतली वर्सां जे लेबर काम करता जाले 16-15 वर्सां जालीं आनी तेंची सॅलरी खंय 17-18 हजारूच आसलेली. आयज खंय तरी आमी तेंकां एक बरें एक हें दिली की बाबा तेंची सॅलरी 1000 रुपया दिसावडो जावनी म्हणून. ते खंय तरी 25 ते 26 हजार तेंची आतां जातली आनी खरेंच तेंच्यांनी आमकां आयज खरें आमची जी म्युन्सिपाल्टी चलता ती तेंच्या हेचेर चलता. जे आयज आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा म्हणून ही म्युन्सिपाल्टी चलता आनी ते खरेंच बरें बरें काम करता आनी त्या खातीर ते डिजर्व आसा म्हणून सगळे कावन्सिलरांचेर मान्यता दिली आनी बरी गजाल बरी आसा. आयज पयले सुवातेर हांव आमच्या चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसराचें अभिनंदन करता. बजेट जेंच्यांनी जशें प्लेस केलेलें आहा खरोखरच बरे भशेन प्लेस केलेलें आहा. तेंच्यांनी दाखयलेलें की 15 कोटी सरप्लस म्हणून, पूण आमी जेन्ना डिस्कशन केलें आपण खंय तरी वयर सकयल कमी जाल्लेलें आसा, पूण खरोखरच बजेट एकदम बरो प्लेस केलेलो आसा. आमी हो सरप्लस कित्याक लागून म्हणटा, हितून एक मेजर बरें डिसिजन घेतलेलें आसा की चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन आनी आमचे आख्खे ऑफिसर्स फिल्डाचेर देंवतात आनी जे जे एसेसमेंट करतात पर्सनली वचून डेली. आयज सुद्दां आपलो स्टाफ आमचे एसीओ आनी अकावंटंट थंय आसा, पर्सनली थंय एसेसमेंट करता. जे एसेसमेंट केलें म्हणटकूच ज्या जाग्याचेर 100 रुपया आहा पळय ते आमकां 500 रुपया मेळपाची संभावना आहा, जे टॅक्स जे रिएसेसमेंट केल्ले आपण. सो तो आमकां एक चान्सीस आहा आमचे रेवेन्यू वाडपाक. इतलेंच न्हू जाल्यार आमी हांगा वास्कोकार सगळ्यांक खबर आसा की वास्कोन जे नेवी आहा तो नेवी मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा आमकां. जे बारीक बारीक सुद्दां एक कंपाऊंड वॉल सुद्दां बांदतलो जाल्यार आमकां तेंचें परमिशन घेवचें पडटा, हायटीचें परमिशन घेवचें पडटा. वेरेज इक्वली रेसिप्रोकल पळयतलो जाल्यार नेवी जे आपली बिल्डिंग्स बांदता ते कोणाचेच परमिशन घेयना. तेंच्यो 7-7 फ्लोरची बिल्डिंगी आसा आनी नॅक्स्ट रनवे कडेन आसता, तेंचें परमिशन कोण घेता? आमी बारीक सुद्दां खंयचे केल्यार आमी टॅक्स घालतात, तेंचे बिल्डिंगेक टॅक्स कित्याक घालूंक ना? सो आमी तो एक इश्यू घेतलेलो आसा आनी तो एक टॅक्स घालपाक लायला. बऱ्या हितून एक बरो दिसलेलें की चेअरपर्सनान आमकां इमिजिएट सांगला की बाय मंडे किंवा ट्युजडे नेवीकारांक स्टेक होल्डर्सांक कोण आहा पळय तेंकां आनी कावन्सिलाचे रिगार्डींग ओन्ली एकूच टॉपिकेचेर की नेवीचेर आमी टॅक्स इम्प्लिमेंट करूं शकता काय टॅक्स घालपाक जाय आनी तेजें गार्बेज कलेक्शन कशें करता खंय करता पळय हेचेर आमकां एक रेवेन्यू तेंकां बसोवपाकूच जाय आनी तेजेर आमी डिसिजन घेवपाक परत मिटींग आपयला. हे दोन आमचे बजेट मिटींग जेन्ना समज जाले जाल्यार आमकां खरोखरच आमचें बजेट म्हणटा तें सक्सेसफूल जातलें आनी सरप्लस जातलें. आनी म्हजेर एक असलो मुद्दो येयल्लो म्हणटा तो आमकां जिसुराचे ऑफिशियल्स येयल्लेले आनी जे आमचो पॉवर हावसाचो प्रोजेक्ट चलता तुमकां खबर आसतलो बायणा पॉवर हावस. थंय 6 फ्लोराची बिल्डींग येता आनी बेजमेंट आसा आनी अंडरग्रावंड पार्किंग आसा. सो आमकां एकूच ओवरऑल नोट केल्लेलें आसा की बेजमेंट पार्किंग आहा पळय ते बेजमेंट पार्किंगान सगळे मिसयूज जाल्लेले आसा. जे गव्हर्मेंट बिल्डींग आहा पळय ते बेजमेंट पार्किंग कोण सोरो पियेतात जो आनी नाकाल्ले धंदे जाल्लेले आसा. सो आमी हे विचार केल्लो की बेजमेंट पार्किंग नाका, ते पार्किंग आहा ते फर्स्ट फ्लोरचेर करपाचें. तो एक स्लायटली चेंजीस तेंच्यांनी जिसुरान हाडलेलो आसा. हे दोन मेजर मुद्दे आहलेले. आनी तिसरो म्हणल्यार तो सोपो कलेक्शन आमची लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी जाल्लेली. तर सोपो कलेक्शन आमी जाल्लो 54 लॅक्साचेर आमी सोपो कलेक्शन टेंडर केल्लो प्लस GST म्हणजे तो 65 प्लस जाल्लो. आनी जो कोण टेंडर घेतलेलो पळय तो तेका जायना जालो कलेक्शन. तेणी लेटर केलें की आमकां आपल्याक जमना की आपल्याक कितें कमी करपाचें म्हणून. सो आमी कमी करूंक ना तेका. आमी आमचो स्टाफ घातलो आनी पयलो रिचॅक केलो कितलो जाता पळय तो. जाल्यार पळोवपाक गेल्यार तो कमी जितलो तेणी कोट केल्लो पळय तो ते जायना तेका. सो आमी हांवें डिसिजन घेतला की रिटेंडर करपाचो आनी तेका आहा पळय तेका आपूण जो रिटेंडर जाता पळय त्या रेटीन कितलो कमी जाता पळय तेका आमी सेटल करपाचो आनी वन्स एंड ऑल तो इशू कवर करपाचो आनी आमी आतां सोपो कलेक्शन रिटेंडर करपाचो. हे 2-3 मेजर इश्यूज जाल्लेले आसा. प्रेजेंटेशन दिलां आमकां दाखोवपा खातीर की तेंच्यांनी गॅस पायपलायन्स खंय खंय कशी ले केल्ली आहा ती. आतां जालां कितें की हेज्यान पयलीं ते केन्नाच आमचे कडेन येवंक ना. तांकां परमिशन आहा ते PWDत जालें. PWD कडेन तेंचे 10 वर्साचें काय कितें 5 वर्साचें कितें तरी रेंट ते पे करताले आनी तेंचे कडेन परमिशन घेवन ते डायरेक्ट आमचे विदावट आवर परमिशन ते हें करताले. आमी तेंकां इनफॅक्ट लास्ट इयर तेंकां एक अरावंड आय डोंट नो द फिगर पूण 17 लाख काय 17.5 लाखाचे आमी बिल जो तेंकां रेज केल्ले आसा वीच दे नॉट एक्सेप्टेड इनफॅक्ट ते आपूण पे करचे ना म्हणटा ते. सो आतां कितें जालां तेंकां की तेंकां आतां फ्रॉम चिकालीम सर्कल टू चर्च
तांकां एक पायपलायन ले करपाक जाय आनी तें आतां जालां कित्याक की नवो रस्तो केल्ल्या आसल्या कारणान PWD हॅज डिनायड डॅम परमिशन टू कट द रोड. सो तांकां आतां खंय तरी शोल्डर्स कट करपाक जाय. शोल्डर्स कट करता जाल्यार तांकां म्युन्सिपालिटीचें परमिशन जाय पडटा. सो तेज्या लागून ते आयज म्युन्सिपालिटी कडेन येयल्ले. सो आमी तेजेर भरपूर डिस्कशन केलें. अशें कळोन येयलां की CCP जे आसा ते विथीन द CCP ज्युरिडिक्शन सगळे फीज जे कितें आसा CCP कलेक्ट करता, ते PWD कडल्यान ते कांय घेयना. सो वी वर डिस्कसींग की बाबा आमचे म्युन्सिपालिटी थ्रू समज सेम सगळे फीज कितें आसा ते आमी कलेक्ट करपाचे आनी आतां जे शोल्डराचेर जे घालपाक सोदता फ्रॉम चिकालीम टू चर्च ते आमी तांकां लायक PWD आमी तांकां रेंट प्लेस करपाचो आनी वील आस्क देम टू पे द रेंट एज वेल एज द चार्जीस ते पायपलायन घालपाची. सो दॅट इज वॉट वॉज डिस्कस टुडे. सेकंड वॉज बजट. एज बजट आमचो आयज 15 crore सरप्लस बजट आयज आमी पास केल्लो आसा. 15 crore फिगर पळोवंक बरो दिसता. बट देन वन थिंग वी हॅव टू एप्रिशिएट इज अ यंग एंड डायनॅमीक चीफ ऑफिसर. त्यांनी रिअसेसमेंटाची ड्रायव्ह घेतलेली आसा. सो वी एक्सपेक्ट टू परफॉर्म मच बेटर दीस इयर. आमचे जे आमकां सॅलरीज दिवपाक त्रास जाता ते खंय तरी म्हाका दिसता वन्स दीस ड्रायव्ह कंटिन्यूज ऑर फिनिशीस म्हाका दिसता प्लस HPCLाचो इश्यू आसलेलो तो आमी सेटलमेंटाक खंय तरी येयल्ले आसा. इवन IOC वी आर इन टॉक्स विथ. सो इन with these three issues being handled simultaneously at one given point of time now, we are expecting this to be resolved in the next coming couple of months. So with this municipality will be really in a good strong हे कितें म्हणटा ताका ते फावंडेशन बरो आसतलें आमची. एंड देन आमचो वी वील नॉट बी क्रायींग फॉर फंड्स स्पेशली वेन इट कम्स टू रिलीजिंग सॅलरीज ऑफ द वर्कर्स. अनदर एक सॅलरी वर्कर्साचे आमचे जे डेली वेज वर्कर आसूं न्ही किंवा आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स त्यांची सुद्धा आमची सॅलरी जी आसा ती डेली वेजाचे आमचे 700 रुपीज ते आसलेले ते आमी 1000 रुपीज केल्ले आसा. सो दॅट ऑल्सो वॉज अ गुड डिसिजन दॅट कावन्सील युनानिमसली सपोर्टेड द लेबर्स. आयज आमची म्युन्सिपालिटी जी आसा ती लेबरांच्या खुचारो आसा आनी डेली वेज लेबर आहा पळय हे चड काम करता कम्पेर्ड टू आवर फिक्स स्टाफ. सो खंय तरी 25 कावन्सिलरांनी तांकां आपलो सपोर्ट दाखयलो. आणि ॲट द सेम टायम रिगार्डींग हाऊस टॅक्स कलेक्शन आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट रेवन्यू जनरेटींग. बट खंय तरी MPA आसूं किंवा नेवी स्पेशली नेवी जाल्यार आमकां तेंच्या भितर एसेसमेंट करपाक घेयत ना. वेरएज देर इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स की आमकां 33.33% ऑफ द हे टॅक्स जो आसा पळय तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करपाक जाय म्हणून. सो दॅट इज वेर ऑल्सो आमी एक कितें मागलां की नेवीची जी आसा बिहेवियर जो आसा पळय इतको टफ आनी म्हळ्यार इतको आर्बिट्ररी जाल्लो आसा की तांकां आमचे अशें दिसता की लोकल तांकां सिविलियन कांय पडोनूच गेल्लें ना. सो तेज्या लागून तेज्या खातीर आमी स्पेशल मिटींग जी आहा आमी सोमार दीस आपयल्ली आसा वेर ऑल द स्टेक होल्डर्स अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर एंड बोथ द ऑनरेबल MLAs ऑफ वास्को एज वेल एज मुरगांव वील बी कॉल्ड. एंड तेजेर म्हाका दिसता बरें डिस्कशन करून एक तेजेर एक फायनल एक लास्ट सोल्युशन आमकां. कित्याक तुमी हालीं पयलां आसतलें की MPAन थंय बोगद्यार घरां मोडपाची नोटिसीस इश्यू केल्ली आसा. हांगासर दाबोलीमाची ड्रायव्ह नेवीची ती चालूच आसा सायटींग द हायकोर्ट ऑर्डर. सो हे खंय तरी आमकां जाग्यार घालपाक जाय आनी लोकांक जे त्रास जाता पळय ते खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून ही मिटींग दवरलेली आसा.